너에게 rozum gaya volves pura wakana shekanche pridumi boy nevasum gita gaya 너에게 rozum gaya volves pura Pridumi moj, devasum gita gaya, volves pura chamana, gita gayo nakura, moj karakon devache, urgodak naron tache. Rozum gaya, volves pura wakana shekanche pridumi boy devasut gita gaya. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. बाबडीनो आमी सांत वांटो घेत आसतना फिलोमेना फेर्नांदीशी आमच्या भयणी पासून मागुया. स्वर्गीच्या बापान तिका आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची बागेली करूंक मागुया. तशेंच मागुया आज आमचे सांजे इंतेर आसा एक आमची भयण अकस्मात मेल्या व्हडल्या भाटांतली नातालिना, तिका स्वर्गीच्या बापान आपली शांतींत घेवंक आमी मागतना आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात पेद्र कार्दोज आनी फ्रांसीस फेर्नांडीस. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तांकां फावो जावंक मागुया. आमी हेंच्यांनी रुजाय साहेब मायचे पुर्बेक ओत्मीक तयारी करता. तेच माय मारीचो आदार आमकां सगल्यांक फावो जावं आनी तिजे भाशेन देवाची खुशेक सदांच आमी राजी आसूंक कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी मोडकून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मळिल्लो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्यन सदांच संकवार मारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा मळिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमीन. We
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमचे काकूत्सरा बाप्पा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासयलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सोम्या सवे हांव खुशाल जाला. आदी पर्यान म्हजे विशीं तुमकां हुस्को आसलो, पूण तो दाखोवंक तुमकां सुवेग मेळूंक नासलो. म्हजे लागीं कांय ना म्हूण हांव अशें म्हणून उलयना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितलींच सदांकाळ जादोची जावंक हांव शिकलां. दुलबोळ तसो व्हड ग्रेस कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूं, उपाशी रावूंक ओ पोटभर जेवंक खावंक, सुकलांत ओ दुखलांत जियोंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकलां. तरी म्हज्या हुस्क्या खोंतींनी म्हाका आदार दिवंक तुमी बरी कोन्नी केली. पयलीं शिवर्तमान परगटूंक हांव मासोदींतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे खातीर खंयचेच पबीज सभेन म्हाका कसलोच दुडवाचो आदार दिवंक ना. आनी फिलिपकारांनो, हें तुमी बरें जाणोत. हांव थेसलोनिकेंत आसलो तेन्ना गरज म्हूण 1 वा 2 फावटी तुमी म्हाका पावल्यात. तुमची देणी म्हाका नाका, पूण तुमचेंच उत्पन्न वाडलोलें म्हाका जाय. सद्याक म्हजे लागीं गरज तें आनी तांचें वण चड आसा. एपाफरितान तुमची देणी म्हाका पावल्या हांव बरो भरलोलो आसा. ती देणी देवाक आवडटा, तो मानून घेता तसलो दमदमीत योद म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्त सवे तुमचेच गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाचें उतोरें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताची आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची ससोद प्रिथिवीचेर बोलीस जायत वेतली, प्रमाणीक मनशाची संसद सुद्दां. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच आलचो ना. ताचो उगडास तकतलो नितेकाली. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. तो आपले कालीस गोर दवरता, ताका भिरांतूच ना. सदोल हातान तो दुबळ्याक बांदता. ताचे बरेपण तकतले सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गार. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. केद्दे व्हडले उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचे आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुलबळ. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy. Sorespora, soy, soy.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून अशें आपल्या शिसांक म्हळें, बास्कळपणान जोडलेले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या विराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रीचो तो व्हडल्या वस्तूंनी खात्रीचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्या वस्तूंनी खोटो. म्हणटच जर बास्कळपणान जोडिल्ली गिरेस्तकायेन तुमच्यान खात्रेची जावंक जालें ना, तर असोळ खरी गिरेस्तकाय तुमकां कोण पातयतलो? जें तुमचें न्हय तातूंत जर पातयेवंक नजो जालें, तर तुमचें काशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याच चाकरान दोगां दुनयांची बरोबर चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. हें सगळें आयकून गिरेस्तकायेक लोबदलोले ते फारिजेव ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण न्यायी म्हूण दाखयतले तुमीच ते. तो देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनीस उंच मोलाचें म्हूण लेखता तें देवा मुखार कांठाळो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. कोंकणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, सुटकेच्या पुस्तकान आमकां एक धाकटुली खबर मेळटा. लोक भांगराचो पाडकुलो करता आनी ताका नमान करता, ताचे भोंवतणी नाचतात. आनी असो दनपारचो वेळ आसता. मोइजेस आपले पोरजेक पळयता आनी ताका खूब चिडूक मारता. आपल्याक गुलामपणांतली सुटलेली पोरजा देवाक विसरली, ताणी पाडकुलो केलो. तेन्ना व्हडल्या मोठ्यान बोबाळ मारून मोइजेस लोकांक विचारता, तुमी कोणा वाटेन आसात तें आयजूच सांगात. तुमी कोणाची सेवा करूंक सोदतात तें आयजूच थाराव घेयात. जरूय तर तुमी तुमच्या दुनिया देवाची सेवा करूंक सोदतात, म्हज्या फाटल्यान यात, म्हजेशी या. तुमी तर त्या पाडकुल्याची सेवा करूंक सोदतात, पाडकुल्याक मान दिवंक सोदतात, तुमी थाराव घेया. इट इज युअर डिसिजन whom you want to serve. तुमी कोणाची सेवा करूंक सोदतात, तुमी थाराव घेवंक जाय. बाबडीनो अशेंच आयचे शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, कोणाच्यानूच दोगांच दोनयांची बरोबर चाकरी करूंक जायना. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. आज आमी हांगा हे मिसान बांडू घेता आसतना बसून तुमी म्हाका आयकत आसतना हो विचार, whom am I serving? हांव कोणाची सेवा करता? जायते फावटी इगोर्जी दिवन आमी म्हणटा वय आमी देवाची सेवा करता, पूण घरा पावली म्हणटच am I serving God or am I serving both? दोगांची सेवा करूंक सोदता आमी. God in devotion, भक्तीपणान देवाची सेवा घरांत पावली म्हणटूच आनी कोणाची सेवा. God in his church,
God in His people, God in His values. पण तेच बरोबर आम्ही सेवा करता जायत गोडी गिरेस्कायची, जायत गोडी संवसारी बाटांची, जायत गोडी आमचेच खुशो करपाची, जायत गोडी म्हजेच आपलेपणाची. आज we have to make a fundamental choice. Am I serving both? हांव दोगां दोनयांची चाकरी करता. जुदेव लोकांन जायते फावटी देवाचेर अपमान केलो, ती बोजूंक लागलीं कुड्डे देवांक, आयडॉलट्री, आयडल्स. बांबडीन आमच्या जिवितांत जायते फावटी नोकळो आसतना पुऱ्यान आमी असल्या कुड्डे देवाची सेवा करता. गोडे आमी देवळांनी वचना, मंत्रां गोळिना आनी कितें करिना, ब्लॅक मॅजीक मानून घेना. पूण आमचे सगळे जायते फावटी असले आयडल्स आसात. कसले आयडल्स? आयडल ऑफ लेझिनेस, आयडल ऑफ इमोरल लायफस्टायल, बॅड हॅबिट्स, लॉस ऑफ सेन्स ऑफ सीन, obsession for power, criticism and judgment of all people. हे दाखवले देव आमचे सगळे आसात. जायते फावटी आमी तांची पुजा करता. जेजू म्हणटा तुमच्या देवाची आनी गिरेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. गिरेस्काय म्हळ्यार फक्त दुडूच न्हय, गिरेस्काय म्हळ्यार आमकां दवरलेलीं शेतां भाटांच न्हय, गिरेस्काय म्हळ्यार आमचे लागीं आशिल्ली दान दौलतूच न्हय, तरेतरेचे आमी गुलाम जावं येता. आज आमकां जेजू म्हणटा, आर यू सर्वींग बोथ? पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा, आय एम अ जेलस गॉड. आमी देवाची पुजा करूं, देवाच्या एक सरांच वाडून देवान आमकां दिल्ले समोटी प्रमाणे चलूंक आज जेजू आमकां आपयता. सगळे काळजां मनान देवाची भक्ती करूंक आनी देवाक जायते भशेन आमचें जिवीत मांडून हे मिसान मागुया. दाना तयार जावया. पेटोवणे वेळार गायोन गावया. C38 तुकांच पापा, पेज 44. C38 पेज 44. उबी रावया. बावंबडी न्हय आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मोगानी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. कनवाळे बाप्पा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटोवणी तुज्या मुखार सोडून दी. सगळे मना काळजान तुजी सेवा करूं आमचे तुजे पातकी भुरग्यांचे तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेश पवर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिनपासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मोगान आमी तुजें मरण समरूंक दा जिव्या भावर्थान ताचें पुनर्जीवन पळोवन आमी परगट्टा थीर बरवंशान ताचे मोहिमेंत येण्याक आमी अत्रेकता देखून सगळे दुदा भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हणजे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूड परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्रायलेले पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या वाग्यान बापा फिलीप नेरे आमचे गोवडी बापा सगळे यान्निकी वर्गां दवर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस दवरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेळ्ळें समेस्तांक तुजी पोरजोरेक कमाल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता अकवार मरिया देवाची माई संगती अगेन धर्म दोता आनी सोरकांनी तुका मानवले आज सगळे भोगतां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वाडली तुजे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बरोबर आमचे बाप्पा म्हणुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वाखंडांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता
मौजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातक्यांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे जेजूच्या जेवणांत दादा वांटू घेतिली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार खायोन गावुया. D28 म्हज्या जेवणाक येयात पेज 62. D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात भोगून खोशी बोसा. म्हज्या Shida dosaya, moja jonagia, babuin kushi bosa, moja kuri rokan, kushida dosaya. Jesus, Jesus, jivituje, saudi, jividamche. Jesus, Jesus, jivituje, saudi, jividamche. Domorun vanda, jivan borun volsa, tumi surosaya, dusyang jivan borat. Domorun vanda, jivan borun volsa, tumi surosaya, dusyang jivan borat. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी दयाळ बाप्पा, तुझे दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळ अशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाक तुवें आमकां पोत्तून जिवान आनी घोटायेन भरलें. तातूंत भासायलेलें स्वर्गीचें सूख जोडूंक हे जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आज सांजे 3:30 वरांचेर व्हडले भाटान चोंपिल्ले आमचे भयणीचो इंतेर आसा. तिचे पासत मागतना तिचे गोरकाराक आनी तिचे दोगूय पुतांक बुजवण आनी घोटाय देवाची मागून घेवया. आमी दर दिसाक सांजे 5:30 वरांचेर आमचो तिर्स आनी तेर्सा उपरांत मिसात शर्मा आनी आनी सालवी उपरांत बायल्यान धाकटुली कार्यावळ आसता. काल मातशें उशीर जाली
आमी चड करून 8 वरांचेर सोंपयतले काल चड ओगोज जालो इतलो ओगोज जालो म्हूण आमकांच वायट दिसलें सगळीं आमी हे कार्यावळींनी वांटो घेवया आनी आमचें समुदायीक मोन अदीक आनी अदीक मजबूत करुया एकूच देवाची फामील कशी रुजाय साहेबांच्या नोवेनांत आमी सगळीं सांगाताक वांटून घेवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं जोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक येवन गावया T21 पेज 213. आमच्या गांवची अस्कारी तूं सगळ्यांक आमकां दुरसां घालूं बेसांव घाल गे दुर्बळाव्या संकुशांतली सदांच सेवा बेसांव घाल गे दुर्बळाव्या संकुशांतली Tuja diran samal sana